प्रवाह कमिटीची काल मिटींग जाली, चवथी मिटींग ती बेंगलोर जाल्ली आनी त्या मिटींगेंत आमचें म्हणणें आशिल्लें आनी तो एजेंडा नंबर 2 आशिल्लो की जॉयंट इन्स्पेक्शन करचें म्हणून सगळे स्टेटींनी म्हादय नदीचे बेजीन जे आसा ताजें जॉयंट इन्स्पेक्शन करचें अशें म्हणून कर्नाटकान पयलींय विरोध केल्लो आनी कालच्याय मिटींगेंत तांणी विरोध केलो की मॅटर्स सबज्युडीस आनी त्यामुळे आमी तातूंत इंटरफियर जावचें न्ही अशें म्हणून सुप्रीम कोर्टात डिसिशन कितें आसता येवं न्ही ताजे नंतर मागीर पळोवया ताजेर मागीर प्रवाह कमिटी आसा पळय न्ही ताकाय बीन एक लेटर हांचे आयिल्लें आसा सेंट्रल लॉ डिपार्टमेंटाचें की यू कन्सल्ट युअर कावन्सील अशें म्हणून. सो आतां प्रवाह जे आसा पळय न्ही ते तांगेलो कावन्सील जो कोण आसा पळय न्ही सेंट्रल गव्हर्मेंट ताका विचारून कितें करता पळोवपाचें. इन बिटवीन आमी आमचो प्रेस हे जो आसा पळय न्ही प्रेस कितें म्हणजे डिमांड जो आसा प्रेस केल्लो आसा की जावपूच जाय अशें म्हणून. इन्स्पेक्शन जावपूच जाय तुमकां दिसता? आमकां जाल्लें जाय जॉयंट इन्स्पेक्शन. आखो देका हा तिनूय स्टेडी मुखार लक्षांत आयलें की कळटलें कोण पण कितें. ते कित्याक विरोध करता? सी कोणाक जाका भंय आसा तो विरोध करता न्ही. जाका भंय आसा जाणें चूक केल्ली आसा तो त्या भंयान ते नाका म्हणटा. आमी ओपन आसात आमकां प्रॉब्लेमूच ना. पण आतां कितें करतले सर तुमी? पळया आतां ते कावन्सील जो आसा पळय न्ही म्हणजे प्रवाह कमिटीचो कावन्सील जो कोण आसा पळय न्ही तो कितें ओपिनियन तांकां दिता तें पळोवपाचें किंवा नाय मागीर सुप्रीम कोर्टाक अपील करपाचें.